सरकाराचे शेत जमिनीविशींचे आयज येवपी बिल गोंयचे सगळे जमीन हक्कांचे कायदे नानपैत करून उडयतले. पडंग आसा म्हण शेतकारांच्यो जमिनी विकपाचें हें षडयंत्र बाणावलेचो आपाचो आमदार वेंझी विएगशन सांगले. ह्या बिलाक आमी खरसाणेन विरोध करतले म्हणपाचें तांणी सांगलें. रामनमीक लागून काल विधानसभा अधिवेशनात खंड पडलो. आयज विरोधक पुराय तयारी सयत आयल्यात. गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल आयज पास करून घेवपाची आसात. पॅडी लँडाचें डेफिनेशन कितलें विचित्र आसा तें दाखोवन दितनाच आपाच्या वेंझी विएगशान ह्या बिलाक खरसाणेन विरोध करतले अशें सचिवालया भायर पत्रकारांक सांगलें. बिल मध्ये गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड बिल 2023 हें दाखोवपाक जुमला गव्हर्मेंट न्हू दाखोवपाक हें कित प्रमोशन करता. इट इज ओन्ली मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी दॅट एग्रीकल्चर लँड विकची न्हू म्हणून. एग्रीकल्चर लँड विकपा नाका जाल्यार हितू जे पॉयंट्स आहाय तितू हुंच्यानूच दाखयना कित करपा जाय ते. वॉट आर द मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन इट सेल्फ दे हॅव स्टार्टेड to sell everything. They have mentioned in the definition itself that agriculture means cultivation of paddy. Cultivation of paddy म्हणजे agriculture झाले. मागी agriculturist म्हणजे means a person who cultivates agriculture land personally. म्हणजे तू पर्सनली एकूच जाल्यार तू एग्रीकल्चरिस्ट जालो. सो जे जमनीर जे एग्रीकल्चर करना जे जमनीर पॅडी रोयना दुसरे ती जमीन कोणाकूय विकपाक आनी कलेक्टरा पावर जा. कोण कलेक्टर कुमदादी जमीन आहा मॅक्सिमम खजान लँड आहा जे शेतां आज आहाय ते खजान लँडान जाय ते एग्रीकल्चर चलता पॅडी चलता ती जमीन सगळी विकपाची गजाल. हें जरी तरी आज पास जालें लोकांनी ओपोज करना आसतना आम म्हूण तो ओपोज कोतलेच बिकॉज दे आर हियर फॉर होलसेल आख्खें गोंय विकपाचें. आनी हे ब्लॅक कोट गाणी विकपा म्हणटा त्यो ह्यो खबरो त्यो हेर आहाय ते टाउट्स हें कोताय ते टाउट्स न्हू आतां हिंग टाउट्स लागना. So we strongly oppose this bill because this bill is going to kill everyone. He is going to kill the Khazan lands. He is going to kill our all the bills in tenancy act. हे सगळे कातून उडयतले बिलाचे. सो दिस इज ग्रॉस सारकें ते मात होलसेल आनी हे पडपा बरें. ह्या टेक्निकल सगळे मरे हे फर्स्ट इयरार करीत आहाय कित्याक ते जाणाय पिपल्स मेमरी शॉर्ट म्हणटाय ते ताका लागून हे फर्स्ट इयरार कोताय 2024 देखून लोक इसरोता म्हणटाय ते बिल पास केलो म्हणून. इतली ते कॉन्फिडंट आहे आयचे सरकार हा इतली कॉन्फिडंट आहे की 2024 इलेक्शन्स म्हणटा ते एवरीबडी वील फॉरगेट की तेम गोंय जिंकलो म्हणून अँड दे वील वोट बॅक. सो हे गोंयकारांना आज याद दवरपा जाय दॅट वी वील नॉट फॉरगेट. आनी ही आयकात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची भाशा. डेव्हलपमेंट खंय करप काय विचारता तो. की आमकां कितें जाय आयज पॅडी कल्टिवेशन इवन म्हाजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले लो लायंग एरियाज नॉट अलाउड फॉर कन्वर्जन म्हणून तेन्ना ते आशिल्लो विशय हो जो हाडला तो रिस्ट्रिक्टीव आसूंक जाय. डेव्हलपमेंट कशें जातलें मागीर तुमी प्रोजेक्ट कशें हाडटले तुमकां दोनूय जाय. आयज विरोधी पक्ष कितें म्हणटा हेजेर ना विरोधी पक्ष जेन्ना सत्तेर येतले तेन्ना पळया टायम आहा तेका पूण तेज्या भायर तुमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार तुमी खंय करतले डेव्हलपमेंट. तुमकां जर इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडूंक जाय तुमी खंय करतले इंडस्ट्रियल इस्टेट. तुमकां कितें जाय आयज इवन प्रायवेट फॉरेस्ट नवे कायद्या प्रमाणे ऑर्डरी जे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे 1/14 अवतऱ्यान प्रायवेट फॉरेस्ट ऑल्सो वील बी स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड. म्हणजे तुमचे कडेन कितें आहा आयज तुमकां फुडें जर वचूंक जाय तुमकां प्रोग्रेसिवली वचूंक जाय म्हाका दिसता की योग्य आहा इट हॅज टू बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पॅडी फील्ड एंड कल्टिवेबल पॅडी fields, not to fallow lands and all. We have to see how the state progresses. If there's a revenue generation project come, you have to see, you have to be futuristic. You cannot. मांद्रेच्या हल्लो प्रकरणाचेर केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो जाल्यार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दर्यादेगेर घडपी गुन्यांवकारी घडणुकांची जबाबदारी नॉन गोवन्सांचेर आनी शेक ओनरांचेर दिली. आयकात ताणें मांद्रे हल्लो प्रकरणाचेर दिल्ली प्रतिक्रिया. पळय सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार वायट दिसता सांगपाक की जे क्रायम्स जातात कोस्टल बिल्डींग स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाज्याच न्हू एंटायर गोंयान ते 99% नॉन गोवनूच असतात. गोवन कोण आसना. सो हे नॉन गोवन म्हाका दिसता सरकारान हेचेर लक्ष दिवंक जाय आनी नॉन गोवन जो येता तेचेर सारको ट्रॅक दवरपाची गरज आसा. जो काम हांगा करपाक येता तो खंयच्या रिसॉर्टान जावं हॉटेलान जावं हे जे नॉन गोवन येतात तेचे सारकी तेंची एंटायर डिटेल्स घेवन स्पेशली जे हॉटेल ओनर्स आहात शेक ओनर्स आहात हेंच्यांनी पयलीं जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज आमचो बाब युरिको स्थानीक थंयसरलो तेणी सारके आपले ब्रेवरी आनी करेज दाखोवन अशे स्थानिकांनी जे स्थानीक
अशे ट्युरिस्टांक येयलेल्यांक प्रोटेक्ट करतात हे असले आमकां सोशली एक्टीव आनी सोशल वर्क करपी असले लोक जाय आमकां हांगासर. मांद्रा जो इन्सिडंट जाला अटेम्प्ट एंड मर्डर एंड रेप केस जाला तेजेर तुमकां काल So sends the wrong signal because Goa is dependent on tourists. And जेन्ना ट्युरिस्टांक अशें जाता इट इज अ very bad. म्हाका सरकारान हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, संदीप कामोलकर आनी शिवानी सांगेलकार.